फाटल्या 10 वर्षांत स राज्यात आशिल्ल्या पश्चिम घाटाच्या रानक्षेत्रात एकूण 58.22 चौरस किलोमीटरचो उणाव दिसून आयलो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोयच्या पश्चिम घाट रानवाठारांत 11.86% उणाव दिसून आयिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जारी केल्ल्या अहवालात म्हटला। 2012 वर्सा युनेस्कोन पश्चिम घाटाक संवसारीक वारसो थळाचो दर्जो दिल्लो। पश्चिम घाट रानवाठार हो जैवविविधतेचो हॉटस्पॉट जावन आसा। गोंय, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडूतल्या 45 जिल्ह्यांत पश्चिम घाट रानवाठार येता। गोयच्या देविल्ल्या रानवाठाराविशीं पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते आयकात। आता सरकार जे सांगता न्हू आणि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाचो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट आमकां सांगता की गोंयान जंगल जे आसा ते वाडत आसा। पूण दुसऱ्या वाटेन आमी जर पळयलें की जंगल ही जी संज्ञा आसा, डेफिनेशन आसा, ते कसल्या गजालीक लागू जाता की नैसर्गिक रित्या जी झाडां झुडपां आसा हेंचो समावेश त्या जंगलान जाता। तेंचे प्रमाण जर पळयत आमच्या गोंयान जाल्यार ते मोठ्या प्रमाणान आता कमी कमी जायत आसा। म्हणजे एका वेळार कशें आसलें की लोक जे घनदाट हे आसा जंगलां आसा तितून आसपी स्थानिक प्रजातीची झाडां झोपां जी आसा म्हणजे घोटींग आसा किंवा आमो आसा किंवा किनळ आसा, माडत आसा, अशा प्रकारची जी झाडां आसात ती मारपाक लोक पयलीं तयार नासताले। आता कितें जाल्लेलें आसा की आमी विकासाचो जो प्रकल्प हाडपाक सोदतात त्या विकासाच्या प्रकल्पान ही झाडां झोपां जी आसा ती लोकांक दिसता की अडचण आसा आणि ती मागीर मारप आसा न्हू ते मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। आता वड आणि पिंपळाची झाडां आसा, आता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पर्वरी हांगासर जे खापरेश्वर देवस्थान आसा न्हू त्या खापरेश्वर देवस्थानाच्या जो वड आसलो न्हू तो वड आता त्याचे पुनर्वसन करप शक्य आसा। पूण म्हाका कळना कितें म्हणून सरकाराचे की ते झाड जे आसा ते मारप किंवा नष्ट करप हे पूर्णपणे चुकीचे आसा। कित्याक एक वड जन्माक येवपाक आणि तो निर्माण जावपाक जवळ जवळ 100 वर्सांचो कालखंड वयता। म्हणजे अशा झाडांचे संरक्षण आणि संवर्धन करप हे सरकाराची आणि थळाव्या लोकांची ती नैतिक जबाबदारी आसा। आणि आमी जर आता ह्या संदर्भात जर गंभीरपणान ही गजाल घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की येणारो कालखंड आसा हो खूप कठीण जातालो आमच्या खातीर। कारण ही झाडां झोपां जी आसा, ही जंगलां जी आसा, ही जंगलांची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा। आणि सरकारान कशें आसा न्हू आता हालींच आमचें सर्वोच्च न्यायालय जे आसा न्ही सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक सांगलेलें आसा की तुम्ही हे करा म्हणून आपल्या आपले जे देवराई जे आसा न्हू ते देवराईंचे संवर्धन संरक्षण करपा खातीर तुम्ही अधिसूचना काढा आणि अधिसूचना काढून तुम्ही तेंचे लोक सहभागांतल्यान संवर्धन जावचे हाच्या खातीर प्रयत्न करा म्हणून सांगला। पूण ते जर गंभीरपणान आमी जर घेवंक ना न्हू हे विशय जाल्यार परिस्थिती खूप बिकट जाताली। म्हणून कशें आसा की देवराई आसा किंवा राखीव जंगल क्षेत्र आसा तेंची राखण जावप चडांत चड गरज आसा। गोयचे कितले रानक्षेत्र देंवले। गोयच्या रानक्षेत्रात एकूण 20.37% उणाव। 2013 वर्सा उत्तर गोंयांत 380.82 चौखण मीटर संवेदनशील रानक्षेत्र आशिल्ले। 2023 वर्सा हातून 7.85 चौखण मिटराचो उणाव। 2013 वर्सा दक्षिण गोंयचो पश्चिम घाट रानवाठार 872.68 चौखण मीटर आशिल्लो। 2023 वर्सा हातून 4.1 चौखण मिटराचो उणाव। महत्वाची गजाल म्हळ्यार केरळाच्या रानवाठारांत 323.8 चौखण मिटराची वाड जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।